मोगचनो नमस्कार। हांव जोशी सिद्धकट्टे। कोंकणी कविता शेत आज जायत्यांचे मोल वडोवंक शकला। फिल्लर्स जावन पात्रांनी येवच्यो कविता आज व्हड मान जोडूंक शकल्यात। स्पर्ध्याचे निबाणपणी भुरग्यांच्या तोंडार कविता वळोवंक लागल्या आनी आजकाल कोळ्यांनी येवच्या पदांनी सहित काव्याळ स्पर्श आसा। ह्यो सगळ्यो गजाली पळयत आसतना म्हाका भोगलें आमी कविते विशयांत गजाली काडूंक जाय आनी थोड्यो मट्टाक थोड्यो कविता वा गजाली दाखलीकरण जावंक जाय आनी ह्या वरवीं फुडें कोणाक तरी कवितेंत आसक्त आसा शिकोवंक जाय तर असले थोडे संगती पळोवन गजाली शिकोवंक खंडी जावन हें पुरक जातलें म्हणल्या आशेन हें एक कार्य मांडून हाडूंक आमी येवजिलां। ह्या कार्यावळीक नांव दिलां कविता कारण। कित्याक कविता कारण? कित्याक म्हळ्यार हांगासर कवी आपल्याच कवितेक भेटता आनी जायत्यो संगती कवितेच्यो हांगासर आमी उलयता आनी ह्या देखून कविता कारण। कविता आनी कवी हांच्या मदीं एक सांकोवपाचें कामच ही कार्यावळ कविता कारण। रोशन मेल्केसिक्वेरा हाचे लेखणे नांव रोशो बजपे। गांवांत तो वाजपेचो आनी करावळीच्या कोंकणी साहित्यांत ताचें नांव आजकाल निजाकी प्रचलित। हर एकली ज्या कोणें ताची बरपां वाचल्यांत रोशो बजपे खंडी जावन वळखता। सबार वर्सां जावन रोशो बजपे आपल्या विनोदीक आनी विडंबनात्मक बरपांद्वारी मस्त वळखेचो जाला। विडंबन ताचें खास शेत हास्य अटॅक आनी ओपन हास्य सर्जरी हे जावन आसा दोन बोग विडंबनाचे आनी ते घराघरांनी आज पावल्यात। साहित्यीक वर्तुळांत रोशो बजपे विशयांत एक गजाल कितें म्हळ्यार खंयचेय साहित्यीक स्पर्धे जाले जाल्यार पयलें इनाम रोशो बजपेक येता म्हणून खंडी जावन सांगचें जायते बरोवपी आसात। हे कुशलायक म्हणटात पूण कुशलाय सांगता हातूंत सत्य आसा ही ताची थांक दाखयता। खंयचोय विशय ताका हास्य लेप दिवन लोक आमकां सादर करचे निजायकी ही शाती रोशो बजपेक आसा। अशें आसता कसलीच बिरुदां सन्मान येदोळ नासतनाच खळमीत नासतना ताचो साहित्यीक वावर सोलोनूच आसा आनी हाका आमी शाबासकी पाटयता। प्रस्तुत आर्सो पत्राचो सह संपादक जावन रोशो बजपे वावर करता आनी हाच्या की सडीत ताचे विशयांत कितें गजाली कुटुंबाच्यो ताच्यो वैयक्तीक आतां आमी ताच्याच उतरांनी आयकुया। रोशो कविता कारण ह्या कार्यावळीक तुका स्वागत। देव बरें आनी आयची कवितेची भेट आमी सुरवात करुया। चाय ओके। तुजी साहित्यीक वळख हांगासर आमी दिली। तूं एक कुटुंबाचो मनीस। कुटुंबा विशीं तुज्या वावरा विशीं तुज्या आबिरुशी विशीं आमकां कांयपण इल्ली झळक दिवेत गे। साहित्यीक भोवरांतली वळख देगेक दवरल्यार रोशो बजपे म्हळ्यार कोण? हर एक मनीस कुटुंबांत जल्मता। आमच्या कुटुंबांत आमी 9 जाणां भुरगीं आनीक म्हाका मस्त संतोश की आमी आमच्या इल्ल्या व्हडल्या कुटांत तशें आनी हांव कुटुंबांत निमाण आनी म्हाका 4 जाण भाव 4 जाण भयणी आसात। म्हज्या आवय बापायतावन आनी म्हज्या भावा भयणींतावन म्हाका मस्त मोग मेळ्ळा। तशें म्हणटाना म्हज्या कवितेनी जावन दी म्हज्या साहित्यीक बोवरांनी हें कुटां आमच्या दारा लागींच आसता। मागीर म्हजें वैयक्तीक विशय सांगचें जाल्यार हांवें B.Com केलां। ताच्या उपरांत हांवें मैसूर युनिवर्सिटींतावन हांवें M.Com केलां। मागीर बरोवची अभिरुच म्हाका पयलें जावन आसली। ल्हान जावन म्हज्या आवयन तिच्या उचक्यार बसून म्हाका सुरवेर उद्यावानींतली
आनी ती तरंगा म्हणून एक कन्नडा हप्ताळ येताले ते तरंगा कशें वाचचें म्हणून तिणें म्हाका एक तारा सोन्ने गा म्हणून तिणें म्हाका तेळा जावन तिच्या उस्क्यार बसून तिचें काम जाताना सकाळींचें ती म्हाका सांगताली जावं बरो ती एक वड त्या वेळार जावन म्हज्या हातूंत भितर चिरलाली आनी म्हज्या पाप्पान जाल्यार म्हाका मुस्तो थोडे शब्द सांगिल्ले आसात आनी आमच्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक वाचच्या अभिरुची पयलींच आवडी आसली ती मुस्त वाचताली त्या वेळा आतांच्या बरी कांय चड एंटरटेनमेंट TV आनीक रेडिओ एक सोडल्यार दुसरें चड नासलें तशें जाल्ल्यान वाचच्या अभिरुची आमच्या कुटुंबान म्हज्या भाव भयणीक सगळ्यांक आसा तशी ती म्हाकाय देवण आयल्या. रोशू मुळान तुवें एक विडंबनकार विनोद बरोवपी आनी ह्या प्रकारान तूं तुजी छाती कितें म्हणून तुवें येदोळ सुद्दां दाखयलें. नामान बळजेजूचेर पॉलिटिकल सटायर तो प्रकार आसा. पॉलिटिकल म्हणलें एक अंकण तूं चलोवन आसाय हातूंत निजायकी तुजी छाती दिसता. हाचे भायर काणयो तुवें बरयल्यात, प्रबंध बरयल्यात. ह्या सर्व सांगाता तुवें एक अपुर्बायेचो कवी. हातूंत खंयचो प्रकार तुका चड आवडटा, विडंबनगी वा कविता? जर कविता जाल्यार कित्याक, विडंबन जाल्यार कित्याक? हांवें जें कितें बरयलां जाल्यार जी सुरवात केल्ली कविता आवडून म्हणजे हांव एक 16 वर्सांचो आसतना हांवें चुटुका बरयतालो आनीक चुटुका बरोवन हांवें पयलें धाडिल्ली आमचो युवाक पत्राक. त्या वेळार म्हजी जायती चुटुका आमचो युवाक पत्रार आयली. उपरांत हांव कॉलेजींत आसतना म्हणजे कोंकणी संस्थांत हांव कविता बरयतालो आनी तशें कविता म्हाका आतां बरोवची अभिरुची जावन आसली. उपरांत कालें जालें की म्हळ्यार जावं बरो म्हजे बोवारी चड कवितेचे कवी जावन कोणी म्हजे चड इश्ट नासले तशें जाल्यान कविता म्हणजे तीच ती उरली. उपरांत विडंबनाच्या विशयान हांव कित्याक मुखार गेलो गे म्हळ्यार आमचें एक फिरगस पत्र आसलें आनी त्या फिरगस पत्रांत आमी एक नवें सांवाडू म्हणून कोणी सडावत एक काणयो कविता सड्ड बरयताले पूण कोणी एक विनोद या तशें हास्य कोणी बरयनासले. सो म्हजो पयलें हांव हास्य स्वभाव तशें जाल्ल्यान हांवें एक म्हज्या मतींत आयिल्लें एक दीस एक गडीत हांवें एक जाल्लेंत गडीत एक विडंबन रुपार बरोवन हांवें फिरगस पत्राक धाडलें आनी तें फैस जाल्या उपरांत जायत्यांनी म्हाका शाबासकी उसारली तुजें बरें आसा म्हणून. ताचे उपरांत हांवें फिरगस पत्राक हांवें बरोवंक सुरू केलें. ताचे उपरांत हांवें क्रमेन राखणदारी पत्रां आमगेर येतालीं. हांवें चिंतलें कित्याक राखणो हांवें बरोवन जोगी म्हणून. ताचे उपरांत राखणोचें कॉम्पिटिशन आसतालें. तशें जाल्ल्यान हांवें विनोद विभागांत हांवें पात्र घेतलो. सुरवेर म्हाका एक बुजोवणेचें इनाम मेळ्ळें. ताचे उपरांत नेक्स्ट फुडल्या वर्सा म्हाका विनोदान म्हाका पयलें इनाम मेळ्ळें. ताचे उपरांत विनोद बरोवच्यान ती म्हाका एक उमेद आयिल्ली आनीक म्हाका एक बरें या म्हणून जालें. तशें जायती आमच्या भोंवतणी घडची सन्निवेशां हांवें विनोद आनी विडंबना रुपार हांवें बरयलीं. ताचे उपरांत कविता म्हज्यो तींच आसल्यो जावं बरो ती म्हजे भितरलो कवी तींच आसलो जावं बरो पूण ह्या दिसांनी हांवें कविताक हांवें चड बरयल्यात. हाका कारण कितें गे म्हळ्यार एक 3 वर्सां आदीं विल्सन काटिलाचो एक पोएटिक्स म्हणलो पंगड आसलो आनी त्या पंगडांत विल्सन काटिलान म्हाका भरती केलो. ती पावल्या उपरांत म्हाका जायत्या कवींची वळख जाली आनी थंय दिसाक एक उण्यार उणें एक 15 ते 20 कविता वा चुटुका आशार पाशार जाताली आनी ती पळयतना म्हजे भितरलो एक कवी जागो जालो म्हूण येता. हांव तितल्या वर्सां ती कांय तो न्हिदोन आसलो की जावं बरो पूण ती कविता पळयतना म्हाकाय ती कवितेची थान म्हजे भितर आसली ती भायर आयली आनी हांवें बरोवंक सुरू केली. जायत्यांक ती पसंद जाली आनीक आज जर तर मुस्तना पसंद जाला जाल्यार ताका एक ती पोएटिक्सांत आसलो कविता भंवर आनीक आज मात्रणी कविता ट्रस्टांत हांवनी आमकां मुस्तो पाठिंबो मेळ्ळा आनीक जायत्या पत्राच्या संपादकांत हांवनी म्हाका एक पाठिंबो मेळ्ळा आनी जायते कवी मित्र आसात. हांव तांचो केदाळा उडो आसा हांव साणिना तातूंतलो एक बऱ्यांतलो बरो कविता बरोवंक म्हाका एक तें एक प्रेरण लाभला. रोशू आतां एक्चुअल कारण आमचें कविता कारण कित्याक म्हळ्यार कवी आनी कविता मदें एक भेट करची. हांगासर पयल्या हंतार कविता जी कविता तुका भोव मार्मीक म्हण दिसली तुवें वाचिल्ले पैकी खंयची एक कविता मार्मीक म्हण दिसली वा ती
कित्याक आनी फाट सोडिना आनी दोस्तां म्हणल्यार तसली कविता खंयची तुवें वाचली आसा जाल्यार ती तुवें आतां आमच्या मुखार दवरची आनी ताचे विशयान तुवें एक ल्हानशें मट्टार एक विश्लेशण करचें कित्याक ती तुका तितली दोस्तां आनी कितें आसा तितलें दोश्चें जालें कालें आसा की म्हणून म्हाका चड मार्मीक जावन दसुल्ली कविता जावन आसा मल्याळम मूल वैशाखवी हाणें बरयल्ली ती कन्नडांत काजूर सतीशान ती तर्जुमा केल्या ती जावन आसा नावೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊರಟರೆ ಹೇಗೆ म्हणून आमी एक ट्रिप केल्यार कशें चड पयस कांय नाका हांगाच दोळ्या मुखार नाकाच्या तुदयेक एका कांट्याचे वयचे पलतडी आपयल्यार आयकोवचें तितले पयस एक फावटी तिडचें तितलेंच एक जाप दिवचें तितलेंच थंय त्या रुखाक गायेक बांदलां गाबेची ती आसपल्यां वासरूं घालीत अय्यो तांतू कितें विशेश तुजी कविता सारकी ना शिणटल्यात तुमी अयो तांतू कितें विशेष तुजी कविता सारकी ना शिणटल्यात तुमी कवितेन तुमकां आपोवन व्हरचें गायेस शिणय रुखाच्या बिळांत दिवडान एका तांती दवरलां एक न्हय 5 तांकां दिरव्या बरिली पयलां अयो दिवडाक पील जावच्यात कितें विशेश तुजी कविता एक उपदेश शिणटल्यात तुमी पूण कवितेन तुमकां आपोवन व्हरचें त्या बिळा भितर न्हय रुखाच्या फांट्यार कावळ्यांचो गोंठेर एक आसा तांतयांक ऊब दिवन आसा कावळो तो व्हड विशय न्हय सोडया कावळो तांतीन दवरिनागी कितें पूण गोंठेरांतल्या तांतयांत एक कावळ्याचें न्हय तें सहज म्हणया थोडे फावटी कामसोर कोगुळू कावळ्याक भानायता तुजी जोरोन गेल्ली कविता शिणटात तुमी पूण कवितेन तुमकां आपोवन व्हरचें कावळ्याच्या गोंठेराक न्हय त्या गोंठेरा बगलेच्या फांट्यार उमकळच्यो 2 कुडी आसात वयले बार 2 कुडी थंय दिसनात पूण 2 कुडीच उबार पोटाचें एकलें 10व्या क्लासीचें चेडूं उबार पोटाचें एकलें 10व्या क्लासीचें चेडूं गाय दिवोड खावळ्यान तरी कोणाकी जाप दिजे म्हूण ना पूण ताका तशें न्हय बापायन दिल्ली जल्मा दिसाची काणीक फुगोवन येताना जाप दिजेस न्हय पूण ताका तशें न्हय बापायन दिल्ली जल्मा दिसाची काणीक फुगोवन येताना जाप दिजेस न्हय ही कविता म्हाका कित्याक एक चड एक दोसली गे म्हळ्यार कवितेक एकच अशेंत म्हणल्यार एक व्याख्यान ना कविताचे एक म्हळ्यार एक तो आवाज ताच्या हर एका कवितान एक आवाज आसा तो आवाज आमच्या भितरय आसता ही कविता म्हाका वाचतना अशें भोगलें गे त्या कवितांत एक धोको आसा एक धोको म्हळ्यार वाचतेल्याक एक दुखाची गजाल तो एकच पटी सांगून तुका एक निश्चय करूंक पळयना पूण ते जायती प्रतिमा वापरन त्या कवितेच्या आखरेक तो कितें सांगूंक आशेता गे ते आमकां तो उगडापें करता जेन्ना हांवें पयले फावटी कविता वाचली हांव मुस्तू चिंतूंक पडलो तातूंत ताणें वापरले प्रतिमा आसात गायरू आनी सुकणें आनीक सोरपा विशयान ताणें एक प्रतिमा वापरल्यांत पूण तांचे थावन मनशाक येताना तुका एक चिंतूंक सयत असलें घडी निजायकी घडोवन वचो पूण तें एक चिंतनांत म्हाका तें ताका एक करेक्ट म्हजे भितर तावन एक जाप म्हाका म्हणली येना पूण एक आवाज येता एक आवाज आसा म्हळ्यार स्वता एका दुवेक एक बापे जावन असली मेळची इजा ताणें कवितान वर्णिल्ली म्हणटाना हांव निजायकी
चिंतूंक उतू पडलां ती म्हाका घडये घडये ती कविता ती दसली जावन आसा. वय तुवें सांगले परी ही कविता मस्त सार्वकालीक म्हणत कित्याक म्हळ्यार असले कविता अजून घडोवनच आसात आनी मुखारय घडतातच. अशें म्हणटा आसतना ही कविता खंयसर एक आमकां धरून रवयता आनी म्हणटा पळय परतून पळय चिंतून पळय असले गणिता परतून परतून घडटात. कित्याक नागरीक समजेन ती कित्याक घडटात परतून चिंत. तुवें सांगले वरी ही कविता म्हाका भोव पसंत आनी ती नमान बाळूजीच रायल्या कोंकणीक केल्ली आसा. आतां आमकां मलयाळम कळीत ना जाल्यार आमी ती तर्जुमा जाल्ली कविता वाचून आमकां समजण मेळ्ळी आनी अशें एक बरो वेत म्हण एक आमकां एक ज्ञान मेळ्ळें म्हण येता. अशेंच जायते आमची कविता कोंकणींत आनी हेर भाशांक वचोंक जाय. त्या वेळार मात्र आमी कितें बरयता आमचो संवसार कितें म्हण तांकांय कळटा तांचो संवसार आमकां कितें म्हण कळटा. असले बरे दीस येवं दी म्हण आमी मागचे. आतां एक साहित्यीक क्रियाळ आसाचे जाल्यार ताणें ताका खंडीत जावन एक भवार गरज आसा. जावं बरोवप्यांचो कवींचो समान मानस्कर म्हणटात पळय एकच रितीचें मन आसचें मनीस सांगात आसाचे एकामेका उलयचे एकामेका भोंवडी आसाचे. तुज्या बरपांक तुज्या कवितेक कांय असलो एक बबार आसा की पयलीं आसलो आतां ना कशें ह्या विशयान कितें सांगताय? म्हज्या समजणे प्रकार साहित्याच्या हर एका प्रकाराक एक भावार आसाचेच. जावं बरो काणी विडंबन जावं दी कविता जावं दी. आतां दाखल्याक सांगचें तर हांव विडंबन कसो बरोवंक शकलो न्ही म्हणून आमचें घर पयलें इगर्जेच्या लागीं आसलें आनी आमी हर एका चटवटीकेक इगर्जेच्या हर एका कामाक आमी येताले. सांजेर आमी इगर्जे कडेन खेळूंक येताले आनी आमी सडोत उलयतना एक खुशाली सक्कड एक आसोन म्हणल्यार बरी एक चार जोक मारून गी आनी कितें उलोवन गे तशें आसोनूच आसलें. अशें हर एकल्याचे थोडे विशय आमकां कळटाल्यो आनीक हे आसल्यान आमचे भितर एक खुशाली मनोभाव कितें आसलो तो भायर आयलो. तशें जाल्ल्यान विडंबन बरोवंकूय आमकां म्हाका एक मस्त कुमक जाली. कित्याक म्हळ्यार कितें हांव चिंततालो म्हजे भितर कितें तें खुशाली मनोभाव आसा हांवें तें उतरांनी बरोवंक प्रयत्न केले आनी बरयलें आनी लोकांक मस्त पसंद जालें. आनी हाच्या फाटल्यान म्हळ्यार लोकांक एक एका रितीन आसयजे एक संतोश दिजे म्हणलें एक उद्देश आसलो. ताचे उपरांत तांच्या तसल्या इश्टा सांगाता म्हाका बरसताना असले म्हाका विनोद बरोवंक ह्या विडंबन बरोवंक म्हाका मस्त कुमक जाताली. अशेंच कवितेन ती म्हजे मस्त मित्र आसात तांचे सांगात आमी कवितेचे विशय उलयतना विचार विनिमय करतना दुसऱ्या भाशेच्यो तर्जमो जाल्लो कविता आमी वाचतना आमकां एक आमची चिंता इल्लो वाडटा इल्लो विस्तार जाता. आमकां चिशीं मुल्यांनी ह्या संवसाराच्या चार कुशीन कितें चड घडटा म्हणून त्या कवितेनी आमकां झळकता आमचे विचारी भायर येतात. खंडीत जावन एका बरोवप्याक एक भावार खंडीत गरज आसा ताच्या वाडावळीक. नव्यान कोण बरोवंक धरतात तांणी विचारचें आसा कविता कशी बरोवची गे म्हणून. एक थीम आसल्यार ताचेर बरोवंक जाता गे ती कविता जाता गे. पूर्व निर्धारीत जावन पयलेंच चिंतून ह्याच थिमाचेर बरयचें म्हणून एक कविता बरोवची जाल्यार ती निजायकी कविता जाता गे. वा थोड्यांनी विचारचें आसा म्हाका एक कविता बरोवन दी सांगले फुडले बरोवन दिवचे तसली कविता जाता गे म्हणल्यार एक सवाल. कविता बरयचें म्हणून चिंतून बसल्यार कविता उपजना. म्हज्या अनुभवा प्रमाणे सांगचें तर कविता म्हळ्यार एक कविचें एक सिक्स्थ सेन्स म्हणल्यार बरी. आनी एका रितीन सांगचें जाल्यार निर्दिश्ट एक विशय दिवन कविता बरें म्हळ्यार खंडीत ती म्हाका तितलें सुलभ जावचें ना आनी तें तितली बरी कविता येवचें ना. कविता म्हळ्यार म्हज्या अनुभवा प्रमाणे कवीचें सिक्स्थ सेन्स कवीच्या बोगण्याची एक एक्सरे वा एक स्कॅन कॉपी म्हणल्यार बरी. कितें तो बोगता तेका वस्तू पळयतना आपशी जावन एक आनी एकाचेर एका फळ्यार एक ती उदेतात. एक कविता जावं पुरो एक उद्गार या एक फुडेंची खंयची संगत पळयतना ती तक्षण ताका मोतींत ती चिंतना येवन आशार या पाशार जावन ती कविता रुपार ती बदलून भायर वयची. चडावत म्हाका अशें भोगलें आसा की थोड्या साहित्यीक स्पर्धांनी खंयची कविता बरोवची गी म्हणून मस्त चिंतलें आसा. पूण कविताच्यो स्पर्धा 2 म्हयने पयलें घोशीत केल्यार हांवें जायत्या संदर्भांनी कविता म्हज्या मतीक येवंकूच नात आनी हांवें फाल्यां कविताक लास्ट दीस जाल्यार आयच्या रातीक म्हज्या मतीन ती कविता उदेली आनी ती हांवें बरोवन धाडिल्ली आसा. तशें कविता म्हळ्यार आमी चिंतून बसून ती कविता बरोवंक जावचें बारीक कश्ट
ताका अनुभव जाय या खंयची एक संगत पळयतना आमच्या मतीन ती तक्षणा एक फ्लॅश जावचें म्हणल्यार बरी एक उदेवून ती कविता जायची. पळय तुवें कविता म्हणटना एक उद्गार म्हळें. उद्गार म्हळ्यार कोणी सांगून दिवन येना न्हय कितें एक पळयतय म्हणलें एक उद्गार तूं सांगून दिवन आयिल्लो न्ही ताचेर तुका कितेंय बगलें तें आयलें. तशेंच कविता कविता म्हळ्यार ती कोणें सांगून दिवन एक थीम दिवन बरोवचें तसलें न्ही अनुभव भायर येवचें एक प्रतिफलन म्हणयत. तुज्या प्रकार बरी कविता म्हळ्यार कितें तें बरी कविता भारी पसंद येवची कविता म्हळ्यार कितें तुका खंयच्या रितीची कविता भोव लागशिल्ली जाता पसंद जाता. तुका कोणाची बरी जाता म्हणटना जायत्यांनी सांगलें आसा नांवार्थीक साहित्याची नांवां काडिल्लीं आसात. म्हाका ताची बरें जाता म्हाका हाचें बरें जाता आनी थोड्यांनी इवन संगीताच्या विशयांत कोणी विचारल्यार म्हाका हो गावपी बरो तो गावपी बरो म्हणलें आसा. ती तांच्या समजणे प्रमाणे तांकां अनुभव जाल्ल्या प्रमाणे हांव त्याच कवीचें ह्याच नांवार्थी कवीचें ताचेंच साहित्याचें म्हाका बरें जाता म्हूण हांव सांगना. म्हाका जें म्हज्या काळजाक लागता आनीक ताचें तावन हांव प्रेरीत जाता या म्हाका तें चिंतूंक लायता जाल्यार आनी तातूंत म्हाका बगता हातूंत कितें आसा या हातूंत कालें म्हूण एक चिंतचे तसली आवाज उठोवचे तसली या म्हाका तें एक चिंतूंक लायता जाल्यार हांव तें कोणी जावं दी तो नवोत्त जावं दी या एक थोड्या तेंपांनी उदेलो कवी जावं दी या साहित्यकार जावं दी या कोण नांवार्थीकी जावं दी हांव ताचें म्हाका तें बरें म्हणून म्हाका बगता. कविता जल्मोवच्या घडये विशयान उलोवचें जाल्यार धा रा बेंद्रेची एक कविता आसा नी हिंगे नोडबेडा नन्ना म्हणून सबारांनी चिंतलें आसा ती फस्ट एक लायन एक वळ आयकून चिंतलें आसा ही रोमॅन्टीक कविता म्हणून. निजाय की ही कविता तशी न्हय हांवें आयकल्ले प्रमाणे ताचो भुरगो सरलो आनी ताका ताची कूड तें न्हीद आयिल्ली आनी त्या वेळार ताची बायल थंयसर दुकानी बरोवन ती आका पळयता बागला कडेन रावला ती आका पळयता वो आकास बुजोवंक शकना आनी कितें करचें देखून हो विचारता तूं म्हाका कित्याक पळयताय हांव म्हाकाच बुजोवंक शकना हांव कितें करूं म्हणून. अशें ह्या कवितेक एक थंयसर पाठतळ आसा त्या जल्मल्ली एक घडी आसा. तुजी जायत्यो कविता आसा त्या कविते पैकी खंयची कविता तुका बगता हाका एक ही घडी ह्या कवितेक असली घडी आसली आनी ह्या घडये तावन ही कविता उदेल्या म्हण सांगचें जाल्यार तसली खंयची कविता आसा. हांवें सांगलें कविता म्हळ्यार कवीच्या बोगण्याची एक एक्सरे म्हणल्यार बरी आनी ही कविता जेन्ना उपजता ताच्या फाटल्यान काल्यान ती घडीत आसता वा ताका पाठतळ खंडीत आसता. एक 2 म्हयन्या आदीं एक ल्हानशें घडीत तें घडलें आनी त्या पाठतळार एक कविता म्हणजे ती एक उपजली. ती कविता जावन आसा मोलादीक नोट म्हणून. ताचें एक पाठतळ सांगचें जाल्यार एक 2 म्हयन्या आदीं हांव म्हजी बहीण आनी म्हजें धाकटें धूव आसा 3 वर्सांचें आमी सांतेक गेल्या. थंय आमी तरकारी खावन गेली आनी तरकारी खावन गेल्या उपरांत 200 रुपया जाले ओट्टूक. तसो हांवें एक 500 रुपयाचो नोट कान दिलो आनी ताणें 300 रुपया फाटीं दिले म्हळ्यार 100 रुपयांचे 3 नोट म्हाका दिले. आनी सांत म्हणटाना थंय मस्त लोक आसता मस्त खेट आसता आनी वयल्यान पावस येतालो. म्हज्या हांडयेर म्हजें धूय आसलें तशें नोट बोल्सान दवरलें इल्लें मुखार पावतना एक नोट खंय सकला पडलो म्हाका तो कळूना. आमी आनी कडेन कालें खाण घेवंक येताना थंय हांव बोल्सांत हात घालतना पळयताना भितर बोल्सांत 2 नोट आसात एक नोट पडला. म्हाका अशें बगलें गे म्हाका त्या दाडा निजाय आमकां कालें होगडयलें म्हणटाना आमकां मस्त थोडे फुडें बेजार जाता. पूण म्हाका त्या घडी एकटीच्या म्हाका इल्लेशें बेजार जालें मागीर रप्पा म्हाका एक मोती तें झळकालें गे जावं पुरो तो नोट म्हज्या तावन भायर पडलो. म्हाका एक बेजाराची गजाल वय पूण जावं पुरो तो नोट कोणाकी मेळच्या खातीर तो म्हज्या बोल्सांत कांय सकला पडून गेलो आसतलो. जर तर कोणाकी कांय त्या पयशांची त्या दीस कोणाकी घर जाल्ली कोण ना सांतेन जावन मुस्सान पडयता मुस्सान येतात थोड्यांक कांय उणें पडटा थोडे फुडें पयशे त्या कोणाकी त्या दीस कांय पयशांची घर जाल्ली कोण ना सो ताका मेळच्या खातीर तो नोट म्हज्या तावन भायर गेलो आसतलो. ताका म्हूण इल्लो संतोश त्या दीस कांय जावं पुरो ताच्या घरान कांय उणेपण आसा जाल्यार त्या नोटांत तावन कांय बत्ती जायत कोण म्हूण हांवें म्हाका बुजोवन दिली. आनी अशें बुजोवन दिताना ही कविता म्हज्या ती एक उपजली. आमकां हरेक लागी होगडयल्या वेळार आमकां दूख भोगता खंडीत पूण आमी होगडयल्यान आनीक लागीं थोडे फावटी एक फायदो जावचो आसता. तशें जाल्ल्यान हांव चिंता आमकां तूं मागीर आमी बसून एक
तर नियाळ केलो जाल्यार थोडे फावटी आमकां इल्ले संतोश भोगता आमच्या जावन आनीक कोणाय कांय बरेंपण जालें कोण ना म्हणून. तशें त्या पाठशाळार एक कविता उदेल्ली आसा. ती कविता तुमच्या मुखार हांव आतां दवरतां. कवितेचें नांव आसा मोलादीक नोट. भोंवतणी पासारिल्ल्या काळोखांत पयले फावटी म्हजीं पावलां भायर पडिल्ल्या नोटाक सोदीत भिकाराच्या गल्लेन पावली. भोंवतणी पासारिल्ल्या काळोखांत पयले फावटी म्हजीं पावलां भायर पडिल्ल्या नोटाक सोदीत भिकाराच्या गल्लेन पावली. बावुल्लीं मुखां उपाशी पोटां थकल्ले पांय रिते हात सक्कड म्हज्या सिगरेटी धुरातावन एक रूप घेवन वाऱ्यार लिपले. सक्कड म्हज्या सिगरेटी धुरातावन एक रूप घेवन वाऱ्यार लिपले. म्हाका कितें गी होगडायिल्लो अनुभव हांव स्तब्ध जालो. पूण अचानक दिवाळीक फुडचे वरी एक फुगेट फुटली. कोणागेर चिमणी भेटली, कोणागेर नास आयकलो, कोणागेर मिठाई वांटली आनी कोण पिडा गूण जाल्ले बरी देवाक होगळाप दिवंक लागलो. संतोष तांचो जशें हांव पुनी उसने घेतो. संतोष तांचो जशें हांव पुनी उसने घेतो. विणग्या भुरग्याक एका आपूण हांवें विचारलें. विणग्या भुरग्याक एका आपूण हांवें विचारलें कितें हो अचानक संभ्रम. मुठींत आसली रुवी अरंदीत ताची जाप मागोवंक गेल्ल्या एकल्याक मोलादीक नोट मेळ्ळो. रोशू ही कविता म्हाका मस्त पसंद जाली. कित्याक म्हळ्यार तुवें पयलें पाठतळ सांगलो तसो कित्या खातीर ही कविता उदेली गी म्हणून. आनी तें पुरा म्हज्या मतींत आसून हांव ही आयकत आसतना म्हाका एका जाग्यार म्हाका धरून दवरलो आनी ती वळ म्हाका जेजू एका सन्निवेशांत आसलो तें म्हाका कनेक्ट जालें. ती कित्याक म्हळ्यार म्हाका कितेंय होगडायिल्लो अनुभव जालो म्हणून अनुभव जावन हांव स्तब्ध जालो म्हणून. आनी ताचे उपरांत तुवें एक्झॅक्टली जेजू कितें तें जेजू मागीर कितें केलें. जेजू ती रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक आपडटा, ताचे दगले आपडटा आनी जेजू बघता खाली म्हणजे सकत भायर गेली म्हणल्या बरें. आनी हांगासर ही कविता वाचतना म्हाका तशेंच बगलें तो मोलादीक नोट तुजो तुवें होगडायिल्लो तो होगडायिल्लो अनुभव जाल्लो आपणे तो आनी एकल्याक एक सुटका दिवंक पावलो म्हणून. आनी ताचे उपरांत तुवें सांगलें थंयसर दिवाळेचे फुगेट्यो फुटल्यो बऱ्यो फुटल्यो आनी कितें संतोश संभ्रम हें पुरा. आनी निमाणें एका कडेन सांगताय हें पुरा पळयत आसतना म्हाका म्हणी मेळटालें नुस्तें म्हणी काण घेतो म्हणून. ही कविता मस्त ग्रेस्त आसा. ही सगळी कविता पळयत आसतना म्हाका एक बगलें कितें म्हळ्यार ह्या कवितेन म्हणून न्ही हेर जायत्या कवितेनी सयत धर्म आसा, कुटुंब आसा, देवभक्त आसा, देवभिरांत आसा. कशें ह्या सगळ्या कवितेनी ह्या रितीन एक मिश्टलाप जाला देवाचें, भक्तीचें, कुटुंबाचें, संबंदाचें हें पुरो कशें म्हळ्यार आसो बोवार तसो तुज्या घरचो बोवार असो आसा की तुज्या कवितेनी हें सगळें इतल्या मापान रेगाचें जाल्यार खंय जावन कितें तांत थंयसर गुट आसा. तूं कितें म्हणटा ह्या विशयांत? मनशाच्या वाडावडींत ताणें जियेलो परिसर ताका मस्त प्रभाव घालता. तो खंयच्या परिसरांत आसा सदांच तांची बोगणाय तशींच आसतात. जर तूं कुटुंबांत जल्मला कुटुंबांत तूं जशें आतां म्हळ्यार काजार जावन आसा जाल्यार ताचें एक पातळ कुटुंबाचें एक प्रभाव आसताच. आतां हांव आमच्या कुटुंबांत आमच्या पयल्या जावन आमी एक सांगल्या बरी आमचे व्हड कुटुंब 9 जाणां भुरगीं आसलीं आनी एक मागणे रजार ते सांबरे प्रसादाय आसलीच. तशें जावं पुरो तें एक परिसर हांव आतां आनीक मम्मी आनी आसा आमची एक मलगडी ती एक आसा तिचो इल्लो प्रभाव आसा भोगणांनी जावन ह्या कवितेनी आसा जावं पुरो. धर्माचोय काही आसा जावं पुरो. ताच्या मुखांत हांव कांय सांगूंक आशेता जावं पुरो. म्हणजे एक म्हळ्यार सांगूंक हांव खंडीत आशेता थोडे सांगचे पुराय तें एक आसा तें ओपता. एक उतर अशें आसा वाचप म्हळ्यार भायलो विमर्सो, बरोवप म्हळ्यार आपणाचो स्व विमर्सो म्हणून.
आनी एका बरोवप्याक जो कितें तो बरयता ताचें थावन ताका जायते ताचेंच परिवर्तन जावन येजे त्या वेळा मात्र तोय रुपांतर जाता आनी दुसऱ्यांक रुपांतर करूंक शकता. अशें आसतना हांवें विचारचें जाल्यार तुजी वाचपाची व्याप्त कितली म्हळ्यार कोंकणी सोडून दुसऱ्या भाशेचें कितलें तूं वाचताय, कसलें वाचप तुजें आसा, कितली व्याप्त तुजी वाचपाची. एका बरोवप्याक वाचप भोव गरजेचें. हांवें ल्हान तावन एक नवें पडटा म्हणजे चड वाचलें ना एक हायस्कुलाक येता म्हणसर. उपरांत कितें जालें म्हळ्यार राखणोचो एक शब्दगंगोड स्पर्धा आहलो आनी तातूंत म्हाका एक इनाम जावन म्हाका थोडे बूक मेळ्ळे. ते बूक जावन आसले विंकलाची कथा, राय उंदीर आनीक मोव आनी रगत. ते बूक म्हाका मेळिल्ले, हांवें तशेंच दवरले, हांवें वाचूंक नासले. एक फावटी कालांगे म्हळ्यार आमी रजेंत आमी सोडवत आमी भायर येता खेळटा. पूण एक फावटी पावस आयलो, म्हाका भायर वचून खेळूंक जावना. हांवें वेळ पाचार करच्या खातीर तो विंकलाची कथा म्हणून एक बूक हांवें वाचलो. आनी वाचल्या उपरांत म्हाका ती काणी तांतली धाकटी मोटवी काणी ती म्हाका मस्त पसंद जाली. ताचे उपरांत म्हाका आनी एक बूक वाचया म्हणून जालो. ताच्या उपरांत हांवें तो राय उंदीर सुनंदन ताणें तर्जुमो केल्लो तो वाचलो. तो वाचल्या उपरांत ती दुसऱ्या महाझुजा वेळार जाल्ली एक काणी ती तांकां एका कॅम्पान घालची तसले ती काणी तांची जिवीत पळयतना ती वाचून म्हाका आनीक वाचची एक अभिरुची आनीक चडली. ताचे उपरांत हांवें मोव आनी रगत ती एडविन जॅब डिसोजाची ती ताच्या दुवेन बरयल्ली ती ताची बायोग्राफी म्हणल्यार ती ताणें तर्जुमो करून कोंकणीन धाडली. ती वाचल्या उपरांत म्हाका मागीर झुजाच्या पाठतळार आसच्यो काणयो वाचच्यो म्हाका चड पसंद जाल्यो. ताचे उपरांत हांवें जायत्यो मोटव्यो काणयो तर्जुमो केल्ल्यो. रशियन कादंबरीकारांनी तर्जुमो केल्लो हांवें काणयो हांवें मस्त वाचल्यात. तांच्या काणी आनी एक आसची ती व्हड ती एक तांचे ती आसा ती रूस ती दुसरीच. हांवें जायतें वाचलां म्हूण हांवें सांगना, कित्याक म्हळ्यार आमी वाचूंक मस्त आसा. साहित्य आतां कोण बरयतात आनी वाचचें मस्त आसा. हांवें तितलें वाचलां इतलें वाचलां म्हणच्या बदला आमी आनीक मस्त वाचूंक आसा. तो आमी मातसो करता तर हांवें आनीक मस्त वाचूंक आसा. हांव सदांच म्हणल्यार बरें वाचता. आनीक कन्नडा आनीक इंग्लिशाचे कादंबरी तशें वाचता. कवीक एकाच ताणें सुक्ती येवची आसा म्हळ्यार बरोवंक कसो जायना. सबार तें निर्दिश्ट काळाक एक सुक्ती. थोडी फावटी चिंतचें आसा, संवेदन सुकोवन गेला थोडे फावटी कविता बरोवची कशी म्हणून तें ज्ञानच ना म्हणल्या परी जावन वता. हें भोवशें तुका घडलां आसतलें. हर एक कवी घडता तें सबार काळ बरोवंक कसो जायनातली एक असायक परिस्थिती आसता. तूं कितें म्हणटा हें एक दिवाळीपण म्हणयात गी वा संवेदन नासतना दुसऱ्या राटावळींनी आमी चड मेतेर जाल्ले वरी संवेदनशीलत वगडायला म्हणलें एक हेंगी तूं कितें म्हणटाय कवीच्या जिवितांत येवची ती सुक्ती. हे सवाल म्हाका हे दसुल्ले आसा. जेन्ना हांव पॉलिटिक्सांत भरती म्हळ्यार म्हणजे हांव भरती जालो त्या पंगडांत म्हजे ती कविता जायत्यो भायर आयल्यो. मस्त कविता म्हणल्यार बरी हांव आयल्यो. हांव चिंतलो वचचें आतां आनी म्हज्यो कविता तशें येतल्यो म्हणून. पूण फाटल्या एक 6 म्हयन्या आदी म्हाका एक टिच्याक तशेंच भोगलें कविता ती येनात. एकी कविता बरयल्यो मस्त उण्यो जाल्यो. म्हाका एका हांवें चिंतलें की आतां म्हज्यो कांय त्या झाडाक एक कवितेचो कांय काट आसलो एक तुटून भायर आयलो आनी कांय कविता येनात पडना म्हणून म्हाका तशें भोगलें आसा. हांवें त्या विशयान म्हज्या मित्रा कडेन विचारलें आसा कितें अशें जालां अशें जाता तुमकांय जाता की म्हणल्या वेळार तांकांय तशें जालां अणभव जाला म्हणलो तांचे एक म्हाका जाप मेळ्ळी. उरल्या कामां निमती आमकां दुसऱ्या राटावडी आसल्या निमती आमची चिंताप या आमची कामां दुसरे कडेन एक स्थळांतर जातात म्हणल्यार बरें एक डायवर्ट जातात मोत ती डायवर्ट जाता. त्या वेळार आमकां ह्या विशयान चिंतूंक अवकाश आसना. आनी म्हाका दिसता हाका एक आमी ती संवेदनशील वगडयल्या बरी जाता एकटीच्या भोगता. पूण तो कवी जाल्ल्यान संपूर्ण मरता म्हूण हांव म्हाका बघना. ताचे भितर तें आसता ती एक जर म्हणल्यार आसता. पूण जेन्ना तो वाचता वा परत्यान तो त्या भंवराक फाटी येता आनीक जेन्ना तो तें ताच्या म्हाका ताका थोडे फुडें म्हळ्यार तो काळ तो चड लांब आसा म्हूण हांव म्हाका बघना. तो तितले बेगीन तो त्या काळा फाटी येता. तो काळा फाटी येता थोडे बरें नासतना रावूंक पुरो पूण ताच्या मोतींत खंडीत येतात. ती कविता जावन दी या ती ताची बघना कविता रुपार येवची मोतींत खंडीत येतात. तो बरें नासतना रावची ती ताची खुशी म्हणल्यार बरी. पूण ती
एका निर्दिश्ट काळा उपरांत ती परतन ताका ती 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 जर ताच्या काळजांत या मनांत ताचे परतान येता. आता तुजी 2 पुस्तकां येयलीं, हास्य अटॅक आनी ओपन हास्य सर्जरी, ते विडंबनाक सीमित. पूण आतां तुवें इतल्यो कविता बरयल्ल्यो आसात, मस्त आसात. आनी म्हाका दिसता आयच्या ह्या संदर्भार एक खरावळ्यांत एक कवी म्हणून एक तितल्या घट्ट हाचेर धैर्यार सांगे जाल्यार तुजें नांव खंडी जावन येता. विल्सन घाटिला उपरांत तुजें एक आतां प्रस्तूत जावन आसा. अशें म्हणटा आसतना एक कविता पुस्तक खंडी जावन भायर येवंक जाय, कित्याक म्हळ्यार ते एक रेकॉर्ड जावन उरता मात्र न्ही, हे जायत्यांक फावाचें. खाली पत्रांनी येवन येता चलता, मागीर हें उरलें बरें दिसना. हें उरचें तसलें काम जाय जें देखून ह्या दिशेन कांयपणी मेळटा काडल्यात गे, कांयपणी बरी खबर आसा गे. तुमी सांगलें आतां प्रस्तूत कवी पैकी म्हजें नांव तुमी इल्लें वयर दवरलें, देव बरें करूं. पूण हांवें कविता बरयताना हांगा पावचें थंय पावचें म्हूण हांवें केन्ना कविता बरयल्लो नात. हांवें सांगलां बरी म्हाका कितें भोगलें हांवें कविता रुपार हांवें भायर घाल्यो कविता. हांवें कविता तेन्ना बरयल्ल्यो, हांवें पॉयटिक्स सांगलो, हांवें चिंतून म्हळ्यार कितलो पासन करचें की तें म्हूण हांवें पुरा मोतेन दवरूना. पूण बरयल्ल्या उपरांत इवन विल्सन घाटील जावन दी, मागीर हांवें थोड्यांक हे इवन एच चॅम्पियनाल आतां तुमी जाल्यार म्हज्या कवित्यांक बरें आसात म्हणून थोड्यांनी सांगलें. कविता हांवें केदाळे कविता बूक काडीचें म्हणून हांवें चिंतून येतलें, कित्याक म्हळ्यार विनोद काडीचें म्हणून मोतें आसलें. हांवें कविता हांवें म्हजो बूक येत म्हणून हांवें कांय तुमचेर हांवें येवजण घाल्लें ना. पूण विगिन्स एक कविता बूक येवचार आसा. आमचो बाब कवी मेल्विन रॉड्रिगस तांच्या मुखेलपणाकर हांवें म्हळ्यार म्हज्या कविता विशयांत तांचे कडेन सांगताना तांणी भोव खुशेन एक बूक काडया म्हणून तांणी सांगलें आसा. साध्य तर एक 2 म्हयन्यांनी एक बूक येवंक बरो. रोशू, इतलो वेळ तूं म्हजे सांगत आसलोय, इतलो वेळ तुवें हांगासर करशिल्लें, त्या देखून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें नवेंच कार्य, पयले फावटी आमी करचें कार्य कविताकारण, आनी हाचें कॉन्सेप्ट तुमकां समजलें म्हूण चिंता. कवी आनी कवितेक एक भेट करचें तसलें एक कार्य, एक अवकाश. आनी ह्या कार्याक हांगासर येवन आमचे सांगता तुज्यो गजाली, कवितेच्यो गजाली, कुटुंबाच्यो गजाली थोड्या मापान आमच्या मुखार दवरल्याक तुका देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडें तुजे कवितेची पयण जावं दी, साहित्यीक तेय पयण जावं दी, तें बऱ्या तरान जावं दी, आनी आमी वाचूंक तयार आसा म्हणून बस दिवन तुका सर बरें मागता. देव बरें करूं.